आता फाटल्या या 40-45 वर्सांच्या इतिहासांत सरकारांची वागणूक जर आमी पळयली जाल्यार सरकार खंयचे दिशेन वता तें कळटा. ह्या 40-45 वर्सांत जितलीं सरकारां सत्तेर पावल्यांत तातूंतल्या एकाय सरकारान हो विशय गंभीरतायेन घेवंक ना. ह्या विशयाचेर घुवळी वखदांचो प्रसार आडावपाक किंवा सामको बंद करपाक कसलोच प्रामाणीक प्रयत्न करूंक ना आनी ताजें कारण तो वाडत आसा. तो वाडत आसा. तरणाटे कितलेशे मेल्यात, कितलींशीं कुटुंबां कोसळ्ळ्यांत आनी कितल्याशाच तरांनी गोंयचें लुकसाण जालां. आतां कोणेय जर सरकाराक विचारत स्टॅटिस्टिक्स कुंवळी वखदांक लागून कितले तरणाटे गोंयचे मेले मुक्ती उपरांत, 60 वर्सां आमी हालींच मनयलीं. 60 वर्सां मनयतना ह्या 60 वर्सांत कितले तरणाटे गुंवळी वखदांक लागून मेले हाचो अदमास घेतलो, हाजी सर्वे केली ना. कितलीं कुटुंबां कोसळ्ळीं हाचो विचार केलो ना. कशे रितीन गोंयाक हें बेसन पोखरता, कशे रितीन मनशाक हें बेसन पोखरता आनी जो विकास आमी म्हणटात तो झाडांचो फातरांचो नासता, तो मनशाचो आसूंक जाय. तो मनीसच जर अशे रितीन पोखरून वचूंक लागलो जाल्यार तो विकास कोणा खातीर, कसलो अर्थ उरलो त्या विकासाक, असोय विचार सरकारान केन्ना करूंक ना. एक गजाल म्हत्वाची ह्या हालींच्या सामक्या निकत्याच घडिल्ल्या प्रकरणा विशीं पळयात. जी 4 चले आनी 1 चली मेळ्ळी ते विद्यार्थी सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे. तांकां रस्टिकेट केल्यात, कॉलेजांतल्यान काडून उडयल्यात, म्हणजे कायद्याची कारवाय जाली. हाजे फुडें अशें जावचें ना म्हणून आमी हे उपाय घेतल्यात अशें कोणेंय सांगलां ना. तशी गॅरंटी कोणेंय दिल्या ना. त्या खातीर आमी कितें करपाचें येवजिलां किंवा हें गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान कुजिरा कॉम्प्लेक्साक पर्यंत पातळचें न्हय म्हणपाक कितें उपाय घेतल्या हें कोणेंय सांगलां ना. हाजो अर्थ ते विशीं कसलोच विचार करूंक ना. एक घडणूक जाली, तिजेर आमी कारवाय केली, सोंपलें. आनी आज मेरेन हें अशेंच घडत गेलां. बाबा आज ही घडणूक घडली, अशी घडणूक परत जावची न्हय असो जर प्रयत्न केल्लो जाल्यार गुंवळी वखदांचो हो प्रसार, हो वेव्हार वाडत वचचो नाशिल्लो. आतां गुंवळी वखदां किंवा गांजो मेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्टेलाची एका कुडींत मेळ्ळो हाजें म्हाका इल्लेंय अजाप दिसलें ना. कारण सांगता. फोंडे सारके म्हालांत आनी भितरल्या हेर कांय म्हालांनी, गांवांनी हायस्कुला शेजरा आशिल्ल्या गाड्यांचेर गुंवळी वखदां मेळूंक लागिल्लीं. ताजी खबरो वर्तमानपत्रांनी आयिल्ल्यो, लोक ते विशीं उलयताले. आनी हें जर कांय वर्सां पयलीं चालू जाल्लें जाल्यार जशीं भुरगीं हायस्कुलांतल्यान मागीर फुडें शिकत कॉलेजांनी पावतात तशींच गुंवळी वखदां त्या गाड्या वयल्यान हॉस्टेलाच्या कुडींनी पावल्यांत. प्रगती, विकास हो आमचो की हायस्कुलांत भुरग्यांक गाड्यार जें कितें मेळटालें तें आतां मेडिकल कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांकय तांच्या हॉस्टेलांत मेळूंक लागलां. हेंच दाखोवन दिता की आमी हाजेर कसलोच उपाय करपाचो प्रयत्न केलो ना. आज गोंय हें फकत गुंवळी वखदांचें सेवन करपी केंद्र उरूंक ना. म्हाका उगडास जाता, पोलीस प्रमुख म्हणून गोंयांत आयिल्ल्या एका अधिकाऱ्यान सांगिल्लें, ना गोंयांत हें मोठेंशें व्हडलेंशें संकश्ट न्हय, हें तशें वेपारी केंद्र जावंक ना, हें सादेंच थोडे लोक घेतात तितले पुरतेंच आसा. तितले पुरतें तें उरलें ना. तेन्नाय नाशिल्लें, तो खरें उलयलो ना.
तो खरें उलयलो ना कित्याक तांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्लो. पूण तेन्नाच गोंय हें फकत सेवन करपी केंद्र नाशिल्लें, तें वेव्हाराचें केंद्र जाल्लें. आनी म्हणून मागीर हांगा गुंवळी वखदां तयार जावपाक लागलीं, घरांनी गांजो रोवन वा इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी ताजेर प्रक्रिया करून गुंवळी वखदां तयार करपाक. आज देशांत गोंय हें गुंवळी वखदांचें मोठें केंद्र जालां. केंद्र विकपाचें, केंद्र रोवपाचें, केंद्र तयार करपाचें आनी केंद्र गोंयच्यान दुसरे कडेन धाडपाचें. गोंयांत येतात ती गुंवळी वखदां फक्त गोंयकारां पुरतीच न्हय, गोंयकारांक पावन जे कोण घेवपी आसात, जे कोण व्यसनी आसात, तांकां पावनूय ती दुसरे कडेन वचपाची, म्हणटकीर केद्या प्रमाणांत ती गोंयांत येतात जायत हाजो अदमास मेळटा. हें जें इतलें चल्लां ताजें फाटलें कारण अशें की जीं सरकारां सत्तेर येतात तांकां फुडाराचो विचार पडून वचूंक ना. ते आयचे पुरतें पळयतात, आयचे पुरतें पळयतात आनी हीं मेचून आयिल्लीं 5 वर्सां आपलें सादचें इतल्याच विचारान चलतात. फाल्यांच्या पिळग्यांचें कितें जातलें? गुंवळी वखदांचो प्रसार जायत गेलो, बाकीचीं व्यसनां आसात, जायतीं तरेकवाराचीं, जुगार आसा, शिंदळकी आसा, सोरो आसा. हें सगळें चालू आसतना तातूंत भितर हें आनीक एक मोठें संकश्ट. पूण ह्या संकश्टाची भंय किंवा ह्या संकश्टा विशींची चिंता खंयच्याच सरकाराक आज मेरेन दिसूंक ना.